एकसुरपण बगलें भिरांत बगली खावजेणी बगली पूण ती येसू बगता जेसूची भक्तीन जेसूचेर पातयेन विश्वास दवरून जेसू लागीं उलोवन आसली ती म्हणटा ती जेजू लागींच उलयतली जेजूच तिचे लागीं उलयतलो जेजू तिका आरावन धरतली आनी ती जेजूक आरावन धरतली आनी धाकटेर म्हणटा ती लागभाग 3 हप्ते त्या आस्पत्रेंत आसली पूण ती गडीस जावना त्या विशेष पिडेन पडोना ती थंय 6 लक्षणां आसलीं कोवीड-19 पिडेची पूण खंयच्याच रितीन ती जिवांत आपायाक वळख जावना बगार तिच्या तोंडार संतोश उजवाड परजळ पळयलो खंयच्याच पिडेस्तान तें पळोवना आनी उपरांत ती बरी जाल्या उपरांत ती साक्ष दिता टीव्हीचेर तुमी ती साक्ष जाय जाल्यार टीव्हीचेर तुमी पळय ती आतां इंटरनेटार गेल्यार तुमकां आयकूंक मेळटा ती म्हणटा थंयसर आसतना जेजू म्हज्या सांगाता आसलो प्रेज द लॉर्ड देव बरो दीस दी तुमकां समेजता दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकानो म्हज्या इश्टानो इश्टिनो म्हज्या मोगाच्यानो तुमकां समेजतांक देवाची विशेश कृपा हांव मागतां वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो सामार्काचो वांजेल पयला वसर 14वी आनी 15वी वळ जुवांक धर्न बंदेंत घाल्या उपरांत जेजू गलिलियांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो तो म्हणटालो वेळ भरती जालो देवाचें राज्य लागीं पावलां पातकी जिणी बदला आनी बरी कबार सत माना दैवी गायनां कोंकणी भक्ती गितां पान नंबर 180 180 कंतर नंबर M11 वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो दैवीक तासो ताळो सर्गीचो उमाळो बदल 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 जिणी तुजी बदल वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो दैवीक तासो ताळो सर्गीचो उमाळो वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो दैवीक तासो ताळो सर्गीचो उमाळो बदल 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 जिणी तुजी बदल 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 जिणी तुजी बदल काळजा दारार उबो आसा जेजू तुका राखोन आसा काळजा दारार उबो आसा जेजू तुका राखोन आसा सर्गींच्या सुखाक पावोंक तुका सर्गींच्या सुखाक पावोंक तुका सोमी तुजे समोर आसा सोमी तुजे समोर आसा वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो दैवीक तासो ताळो सर्गीचो उमाळो वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो दैवीक तासो ताळो सर्गीचो उमाळो बदल 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 जिणी तुजी बदल 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 जिणी तुजी बदल प्रार्थया भोवमंगळा सर्गींचे बापा पातक रडोंक जिणी बदलूंक तुवें फाव करची शुभ वर्तमान सत मानूंक तूं आमकां उलो दिताय विशेष कृपेचो काळ
हो प्राचीचो असो वेळ तुवें आमकां फोव केलाय. 40 दीस तुज्या मोगांत जियोंक, तुज्या एकवटान जियोंक, तुमी जेजू क्रिस्ताचेर आमची जिणी मांडून हाडूंक, ताचेरच आदारून, ताका आयकोन, ताचे तावन शिकोवंक तूं आमकां उलो दिताय. बापा, ह्या करेजमाच्या वेळार विशेष आध्यात्मीक वाडवळ तुज्या हर एका भुरग्यांक फोव कर. हो कुर्बेचो काळ आमी खंयच्याच रितीन बेफारवो करिनाशे. बगार ताचो फायदो जण बापा तुज्या कुशा प्रमाणे चड आनी चड आध्यात्मीक वाडवळ जण. बापा, तुवें आमकां हर एकल्याक फोव करच्या त्या सासणीक सर्गींच्या तुज्या मोगाच्या परिवारांत एकवटच्या जिविताक आमी सगळ्यांनी योग्य जायशें कर. आमकां तूं फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भोव मोगाच्यान तुमी कशीं आसात? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या दिसांनी प्राचीचो सकाळ करेजमाचे दीस आमी आरंभ केल्यात. आमी उपास करूंक आसा, प्राचीत करूंक आसा, मागणें करूंक आसा, पवित्र पुस्तक वाचूंक आसा, दान धर्म करूंक आसा, बरें करणे करूंक आसा. पूण मोगाचें असलें करणे कर्ण आमी थकचे नाका. वा ह्या करेजमाच्या काळाचो शेवट, ह्या करेजमाच्या काळाचो ध्येय उद्देश आमी विसरोवचो नाका. देखून खंयचेय करणे करता आसतना मोगाचें चड आमी उडास दवरया. सोमयाक मानवोवच्या रितीन आमी तें करया, केवल संप्रदाया खातीर करचें न्ही. म्हणजे लेट अस डू इट फॉर आवर रिलेशनशीप विथ गॉड अँड नॉट फॉर जस्ट ट्रेडिशन्स. सो रिलेशन इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन द ट्रेडिशन. संप्रदाया प्रमाणे आमी करेजम, प्राचीचो सकाळ, जिंजवार, उपवास म्हूण आमी करचे नाका. बगार सोमया थंय संबंद हो प्रमुख जावन आसा. म्हज्या नियाळाक आयिल्लें देवाचें उतर तुमच्या मुखार हांव दवरतां. तुमचे लागीं पवित्र पुस्तक आसल्यार उक्तं करा. तिताचो बूक, आवस्वर 2, 11व्या वळींतावन 13वी वळ पर्यंत. लेटर टू टायटस, तिताक सांब पावलान बरयल्लें पत्र, आवस्वर 2, 11व्या वळींतावन 13वी वळ पर्यंत. सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर अधर्म्या आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे भरीत येण्याक भागी बरवशान वाट पळोवन रावोंक ती कृपा आमकां शिकयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका तुमी जाणात हांव दैवी कलो रेतीर मंदिरांत आसा आनी हांगासर निरंतरी देवाचें उतर परगट जावचो वावर चलता. सकाळीं उठून आमी सकाळींचें याजकांचें मागणें आमी करता, ताज्या उपरांत आराधन करता, ताज्या उपरांत मिसाचें बलिदान. जायतो लोक हांगासर कुमसारांक, कावन्सिलिंगाक, मार्गदर्शनाक हांगासर येता. मातनी आमची टॉकां म्हणजे प्रवचनां, आमचे प्रसंग, आमचे सरमाव आमी रेकॉर्ड करता. आमी दनपारां 12 ते 1 वरा पर्यंत विनवणेचें मागणें दवरता. दिंबेर पडोवन दैविकाचो तेर्स करून सगळ्या संवसाराच्या गरजां पासून आमी मागता. आनी अशें सगळो दीस पाशार जाल्लोच कळना. देखून थोडे फावटी आमी इल्लो वेळ काडीचो पडटा विशेवा खातीर. हांवें तरी दर्या तडीर वचें. हांगासर दर्या तड लागींच आसा मुल्कीन. दर्या तडीर वचून दर्या तडीर हांवें बसचें. दर्या तडीर बसल्या वेळार थंयसर दर्याची ल्हारां पळयता आसतना एक विशेश दादोच काय म्हाका. दर्याची ल्हारां एका उपरांत एक वयर येतात, वयर 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 येतात. एक आयलें ल्हार, ताच्या वयल्यान आनी एक ल्हार, ताच्या वयल्यान आनी एक ल्हार. त्या वेळा वेळ गेल्लोच कळना. ल्हारां वयर ल्हारां. आनी तेन्ना म्हाका उगडास येवचो जो आमच्या वांजेलांत पयल्या अवस्वरांत 16व्या वळीर देवाच्या कृपे विशयांत थंयसर देवाचें उतर म्हणटा ताच्या परिपूर्णतेतावन. म्हणजे समया जेजू क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेतावन आमकां कृपे वयर कृपा लाभल्या. आमी हर एक फावटी मागणी करता आसतना मोगाचें हांवें दोळे जमचे. आनी दोळे जमता आसतना म्हज्या तोंडार एक विशेश परजळ आनी संतोश आनी आनंद. कित्याक म्हाका दर्शनांत तें दिसचें जो आमच्या वांजेलांत पयल्या अवसरांत 50 आनी 1 वळीर समया जेजून नाथानायलाक बसयलें. नाथानायल स्वतस हांव तुका सांगता सर्ग उक्तो जाल्लो तूं पळयतलोय. मनशा पुताचे देवाचे दूत चडलेले आनी देंवलेले तूं पळयतलोय.
मागणें करता आसतना दोळे जमता आसतना देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मा तिगी थंयसर अघम उजवाडान वर्णुका साज जाल्ल्या उजवाडान परजळान महिमेन थंयसर सिंहासनाचेर बसून आसात आनी ताचे भोंवतणी मोरे माय सांत भक्त आंज बडवे निरंतर देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन सर्गींचो संतोश, सर्गींचो आनंद, सर्गींचे गायन, सर्गींचे उल्हास, सर्गींचे हरी एक चटवडके आनी हरी एक कार्यक्रम थंयसर चलोन आसात आनी त्या दर्शनांत रावता आसतना देवा थावन ती कृपा निरंतरी व्हाळटा म्हजे थंय तुजे थंय आनी हर एका देवबिरांतीच्या मनशां ती देवभक्तीच्या मनशां ती देवाच्या मोगान जिवनच्या हर एकल्यान ती व्हाळटा. आतां दैवीक कृपा खंयसर आसा तुमी विचारूंक पुरो. आमी विचारलां खंयसर आसा ती कृपा. आमी दोळ्यांनी पळोवंक प्रयत्न केल्यार मोगाचें न्हू, देवी आमकां दिसना, देवाची कृपाय आमकां दिसना. कित्याक ती दिसना? जोहांच्या वांजेलांत पयल्या वसरांत 12व्या वळीर जॉन चॅप्टर 1:12 समी जेजू म्हणटा, समी जेजू विशयान पवित्र पुस्तक म्हणटा, पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवांचेर विस्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. जेजूक स्विकार केल्ल्यांक, जेजू आपल्याच लोकां मदें आपल्याच संवसाराक तो आयलो पूण ताच्याच लोकांनी ताका स्विकार केलो ना. ते 11व्या वळीर आमी वसल्या. 12व्या वळीर देवाचें उतर म्हणटा, कोणें ताका स्विकार केलो, कोणें ताच्या नांवाचेर सत मानलें तांकां ताणें देवाची भुरगीं जावचें हक्क दिलें. म्हणजे देवाची भुरगीं जाता आसतना देवा लागीं एक संबंद आमी आसा करता आसतना देव म्हजो बाप आनी हांव ताचो भुरगो, देव म्हजो बाप आनी हांव ताचें भुरगें म्हणल्यार संबंदान जियेत आसतना मोगाचें तेन्ना आमकां अनुभव जाता देवाची कृपा आमचें ती एका आवरा बरी वळोन येवची, एका व्हाळा बरी वळोन येवची, एका पावसा बरी आमच्या जिवितांत वचची आनी आमच्या जिवितांत एक नवें सांव हाडचें आमी चड आनी चड अनुभव करता. देवाची कृपा आमचें थंय येता आसतना किरणां बरी येता. म्हणजे देवाची कृपा कशी आसा म्हणून आमी नियाळ करतना विविध रितीन आमी नियाळ करीचें पडटा. संवसारी रितीन नियाळ करचें जाल्यार सुर्याची किरणां ह्या संवसारार लारां बरी वळोन येता. निरंतरीक सुर्याची किरणां, सूर्य मस्त पयस आसा, सुर्याची किरणां सुर्यातावन हांगासर पावता आसतना हांवें आयकल्ल्या प्रकार लगभग 9 साडे 9 मिनटां लागतात खंय. तितल्या पयस सावन ती किरणां निरंतरी वळोन येतात आनी ती किरणां विविध जाग्यार ती पडटात. फुलां थंय पडल्यार फुलां रंगाळ जातात, तांबडी, हळडुवी आनी पिंक आनी मारून ह्या धवी विविध रंगाची फुलां. ताका ते मूळ ह्या मुळावी सकत खंय तावन येता, सुर्यातावन वळोन येता. तेंच फळ वस्तू ते किरणां पडिल्लेंच फळ वस्तू रोसाळ जातात, रुचीक जातात आनी तेंच रुखांत वनस्पती ती जीव जातात. मनशाकी जीव मेळचो, कुडीक जीव मेळचो त्या सुर्यातावन. त्याच सुर्यातावन ह्या संवसारांत असली हर एक वस्तू, एक वज्र परजळाची जाल्यार ताका सुर्याची किरणां जायची. त्याच रितीन हर एक वस्तूक सुर्याची किरणां जायची. त्याच रितीन ही सुर्याची किरणां सयत महात्मी सगळ्या विश्वान इन द होल ऑफ युनिवर्स कितें सकत आसा ती सगळी सकत देवाच्या दैवीक कृपेत थावन आयल्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून जो हांव सांजेल 15वा वसर 5वी वळ म्हणटा, हांव जावन आसा खरी दाखवाल, तुमी म्हजे फांटे, म्हजे थंय एकवटान रावा. म्हजे थावन मेकळे जाल्ले सुकोन गेल्ल्या फांट्या बरी जातले, तांकां जोळूंक आनी उज्यान घालून लासूंक शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच ती उपकाराना. म्हणजे समी जेजू स्पश्ट करता, तो जावन आसा सोर दैवीक कृपेचें मूळ. ताचे थंय एकवटलेल्या वेळार ताची कृपा म्हजे थंय तुजे थंय व्हाळोन येता. आनी जर तर आमी त्या समया जेजूच्या एकवटांत आमी नाव आमकां दैवीक कृपा मेळना, आमी आत्मीक रितीन सुकोन वेता आनी आत्मीक रितीन जीव नातल्या बरी आमी जाता. आतां ही दैवीक कृपा कशी आसा? जर तर संवसारीक खंयची वस्तू आसल्यार आमी जाणाव 3 स्थितीन ते असतात खंय, इन 3 फॉर्म्स, लिक्वीड, सॉलीड आनी वेपर म्हणून हांवें आयकलां. वय मग घाना, द्रवा आनी अनिला. उदक चड बर्फा बरी जाल्यार घट्ट आसता, सादारण त्या एका हवामानांत ते उदका बरी आसता. आनी चड उकडल्यार कितें जाता, ते आवी रुपार आसता. विविध रुपार तें आसूंक साध्य आसा. आतां दैवीक कृपा खंयच्या रुपार आसा? ती घाना रुपारी ना, द्रवा रुपारी ना, अनिला रुपारी ना, घट्टी ना, उदका बरी ना, या हव्या बरी, कितें म्हणटा वाऱ्या बरी, अनिला रुपारी ना, वेपा रुपारी ना. बघार ती
आध्यात्मिक रुपार आसा. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देखून आध्यात्मिक मनीस मात्र दैवीक कृपेचो अनुभव जोडूंक शकता. आनी ही दैवीक कृपा सायन्साचे की वरती, बियॉन्ड सायन्स, बियॉन्ड एनी एक्सपेरिमेंटेशन. संवसारीक रितीन म्हाका जेन्ना ताचेर कांयच आमी परीक्षा करूंक शकना, ह्या वैज्ञानीक रितीनी ताची परीक्षा करूंक आमी शकना, पूण कशी आमी ती आपणावंक शकता, ताचो अनुभव करूंक शकता, या ती वापरूंक आमी शकता. निकोदेम जेजूक मेळोंक आयलो. निकोदेमाची जिणी तुमी जाणात, जो आमच्या वांजेलान 3ऱ्या वसरान. आनी थंयसर 3ऱ्या वळीर समी जेजू निकोदेमा म्हणटा, निकोदेम निकोदेम सतत हांव तुका सांगता, तुवें परतून जल्मल्या करी देवाच्या राजांत तूं रिक्षो नाय. म्हणजे परतून जल्मोवचें म्हळ्यार ताणें नवो व्यक्ती जायचे, देवाचो भुरगो जायचे, समियान जेजू क्रिस्ताचो पाट लावदार ताणें जायचे, समियान जेजू क्रिस्ताची उतरां ताणें आयकचें, एक नवें जिवीत ताणें जियेचें. भियान दिसा उजवाडाक त्या जुदेवांक, ह्या सानद्रीन सभेक, ह्या अधिकाऱ्यांक, ह्या रोमाच्या चक्रवर्तीक भियोन ताणें रातीक जेजूक मेळोंक आयल्या पावना. ताणें दिसा उजवाडाकच आपूण जेजूसो म्हणून ताणें परगट करीचें, सताची उजवाडाची जिणी ताणें जियेचें, आपूण सताचो उजवाडाचो म्हणून ताणें साक्ष दिचें. त्या दाडा ताका दैवीक कृपेचो अनुभव जाता. देखून स्वामी जेजू ताका आनीक विवर्सून सांगता, मनशान उदकान आनी उज्यान जल्मा जाय. उदकान म्हणजे बाप्तिस्मा वेळार भायल्या रुपार आमकां बाप्तिस्म दिता उदक वतून, तें पावना. भायल्या रुपार आमी केवल म्हळ्यार पावना. हांव एक क्रिस्तांव म्हणून, ह्या हांव एक पाद्र्याप जाल्यार पावना भायल्या रुपार. हांवें भितरल्या थावन म्हजें तें ट्रान्सफॉर्मेशन जायचें, रुपांतर हांवें जायचें. देखून कारेजमाच्या दिसांनी दुसऱ्या आयताराचो विशय जावन आसा, स्वामी जेजू थंयसर ताबोर गुड्यार रुपांतर जालो. कारेजमाच्या दिसांनी हांवें आनी तुवें रुपांतर जायतें, तेन्ना आमी चड आनी चड देवाची कृपा आमी अनुभव करता. आनी ही देवाची कृपा कशें वारें आमच्या दोळ्यांक दिसना, त्याच रितीन ती दोळ्यांक दिसना. देखून स्वामी जेजू निकोदेमा म्हणटा 8व्या वळीर, जॉन चॅप्टर 3:8, वारें ताका खंयसर जायसर थंयसर वळटा, तशेंच आत्म्यान जल्मेल्या थंय घडटा. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. दैवीक कृपा आमचे थंय येता आसतना आमी देवाच्या कृपेंत आमी वळोंक सुरू करता, देवाच्या कृपेन आमी चलोवंक सुरू करता, देवाच्या कृपेन आमी विविध दिशा काण घेवंक आमी शकता. ह्या विशयान नियाळ करता आसतना म्हाका उगडास आयलो. डिसेंबर म्हयन्यान 11 तारीखेर म्हज्या भयणीचें धूव, ताचें नांव इडीथ मर्लिन पिंटो, 30 वर्सां प्राय ताका सेप्सीस जालें ताच्या गर्भान. ऑलमोस्ट 50% सेप्सीस. ताजे वरवीं शॉक जालो ताच्या किडनेक आनी लिव्हराक, दोनी बंद पडलें, वावरत करना. डाक्टर लागीं हाडटा आसतना डाक्टर पळयले, दोनी दोळे हळडुवे जाल्यात, लिव्हर आनी किडनी काम करना, वखद दिवंक जायना. MICून घालें तरी डाक्टरान सकाळीं जावन परत सांजेर सांगून सुरू केलें, व्हेरी क्रिटिकल आनी व्हेरी क्रिटिकल, वी कांट गिव एनी होप. तें वाचता म्हणून धैर्य दिवंक जायना. बरें अशें पळोवंक बरें दिसता, उलयता, सगळें आसा, मतीर आसा, पूण कसलींच वखदां दिवंक जायना. लिव्हर काम करना, किडनी काम करना, मुतूस भायर पडना, नो आउटपूट ऑफ युरीन. डाक्टरांनी आशा सांडली, पूण ताचो न्हवरो, ताच्या कुटुंबांत पाद्र्याप आसात, ताचे आवय की सबार जाण पाद्र्याप वळखतात. सबार जाण पाद्र्याप आयले कुमोक करूंक. थंयचो फादर मुलासो डिरेक्टर्स कुमोक करूंक ताणें प्रयत्न केले. डाक्टरांतल्या बऱ्या डाक्टरांनी येवन कुमोक केली, हर एकल्यांनी कुमोक करूंक प्रयत्न केले, पूण सक्कडी म्हणटात आमच्या हातांत कांयच ना. सकाळांतय हांवें पळयली मोगाच्या त्या दिसांनी विशेष बिरमत, विशेष खाकूत, विशेष दया आनी एक उमेद, कितें तरी करया म्हणून. सबार जाण आयली कुटुंबाची, मोगाची मनशां वळख नातलीं सयत येवन रगत दिवंक तयार. लगभग 100 बाटले रगत ताका दिलें, हर एक तराचें वखद दिलें. जाल्यार 15 दीस ताचे थंय कसलीच बदलावणी ना, आनी तें बरें जाता म्हणून सांगूंक जायना. आनी तें खंडीत जावन मरता म्हणून सायन्स, विज्ञान ह्या मेडिकल एक्सपर्टांची ती एक अभिप्राय जावन आसली. पूण त्या नाताला फेस्ताच्या दिसा आजापांनी म्हणल्या बरी, त्या दिसर डाक्टर सयत आस्पत्री घेवनात, सगळे तांच्या वावरांत, तांच्या फेस्तांत मग्न आसात. ताचे थंय बदलावण आयली. युरिनरी आउटपूट सुरू जालें, मूत सुटलें, आनी ताजे उपरांत लिव्हर काम करूंक सुरू केलें, किडनी काम करूंक सुरू केलें. सोकास बरें जालें. आनी तें MICून तावन, मेडिकली इंटेन्सीव केअर युनिटांत भायर वार्डाक आयलें. आनी थोड्याच दिसांनी डाक्टरांनी म्हळें किडनेक खंय आपाय आसा कोणा, ताका एक बायोप्सी करीचें कोणा, ल्हानसो कुडको त्या किडनेंत काण परीक्षा करीचें कोणा म्हण परतून कुटुंबांनी सगळीं भियेलीं. पूण ताचो मोगाचो पती आनी ताची आवय, ताका ल्हानशें भुरगीं आसा, केदाळे बोपय सक्रामेंता मुखार वचून मागणें करची.
देवाचेरच तांणी चडलो सगळो हास्को हुस्को आनी देवानच अजाप विधमीत करून मागीर एक हप्तो जाय जाल्यार ताका घरा हाडलें आनी सवकास सवकास तें चलोंक सुरू जालें आनी आतां तें संपूर्ण तरान बरें आसा. ह्या संगतीन मोगाच्यान 2 संगती हांवें पळयल्यो. एक आमचे वरवीं कांय जायनातल्या वेळार देव ताच्या कृपेन गूण करता. दोळ्यान दिसनातली ती कृपा जें कितें मनशाक असाध्य म्हूण दिसता तें साध्य करता. आनी एक मनशाक मोगाच्यान जायती दया आसा, खाकूत आसा, बिरमत आसा. हांवें पळयलें बऱ्यांतल्या बऱ्या मनशांनी कुमक करूंक प्रयत्न केली. सांगले सयत फोन करून खालें फादर कितें कुमक जाय जें सांगा फादर, खंयच्या रितीन कुमक करया, खंयच्या दाक्तराक मेळयत. सगळ्या दाक्तरांक सयत अलर्ट केलें, सगळ्या दाक्तरांक सांगलें बऱ्यांतल्या बऱ्या दाक्तरांक. पूण दाक्तर कितें करूं शकना, अधिकारी कितें करूं शकना, बोळ आसले सकत आसले खंय कोणूच कितें करूं शकना. पूण देवाक मोगाच्यान न्हयच दया आसा, बिरमत आसा, काकूत आसा, तो करूंकय शकता. देवाक दया काकूत बिरमत मोग आसा मात न्ही, तो करूंकय शकता. आनी देखून शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. जुआंव सुवांजेल 1 वचर 14 विवळ जॉन चॅप्टर 1:14. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. सतान आनी कृपेन भरलेली ताची महिमा आमी देखली. देवाच्या एकाच पुताक सहज जाल्ली ती महिमा. देखून मोगाच्यान देवच मनीस जालो. पातकांत बुडोन आसल्या म्हाका आनी तुका आमची खंयचीच सकत बरी करूंक गूण करूंक शकना. आमच्याच सक्तेन मोगाच्यान आमच्या पातकाचे बारीकपणी आमी दिवंक शकना. देखून शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. आनी ताका पळयल्लोच मोगाच्यान जुआंव बावतिस्त कितें म्हणटा, पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. जुआंव सुवांजेल 1 वचर 20 आनी 9. त्या समयार जेजूक पळयतच देवाचो भुरगो जावन आसल्या, देवाच्या एक कोटांत आसल्या जुआंव बावतिस्ताक तें सत उगडापी जालें, कृपा उगडापी जाली. ताणें म्हणो ना जुजेचो आनी मरियेचो पूत, म्हजो काजन, म्हजो बापल्याचो पूत, ह्या मावशेचो पूत जेजू नाजारेचो म्हणो ना. बघा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. देवच मनीस जालो आनी आमच्या गतीन तो जियेलो. पातक मासण सर सारान आमच्या गतीन जिवन आम्हा समेस्तांची पातकां आपणाचेर घेवन त्या कुर्सार तो मरता आसतना आमकां आमच्या पातकाचें भक्षण मेळ्ळें. आमकां सर्ग उक्त जालो, आमी देवा लागीं राजी जाल्या. मोगाच्यान ती दैवीक कृपा आमचे खातीर मांस आनी रगत जाली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वय देवाक सर संगती साध्य. मार्काचो वांजेल 10 वचर 20 आनी 7. मार्क चॅप्टर 10:27. मनशाक असाध्य पूण देवाक साध्य. मनशाक असाध्य पूण देवाक सर संगती साध्य. कोरोना व्हायरस सुरू जावन आतां 1 वर्स जालें. गेल्या त्या वर्सा कोरोना व्हायरस आरंभ जाल्ल्या सुरवेर सगळे भियेल्ले, दाक्तर, नर्सां आनी सगळ्या संवसारभर भिरांत. इटली, लंडन, अमेरिकान विशेष मेडिकल एक्सपर्ट्स आनी बेस्ट ऑफ मेडिकल सिस्टम आसली तांचे कडेन. वैद्यकीय वेवस्था कितली अपुरबायेची जावन आसली. पूण कोरोना व्हायरस आयिल्ल्या वेळार सगळ्यांनी हात उदारे केले. सगळ्या आपायांत, सगळ्या कश्टांत, सगळ्या संकश्टांत. भारत देशांत ताच्यान अजापानी म्हणल्या बरींच आमी बाचाव जाल्या. आमचे थंय तितले व्हड एक मनशाच्या जिवाचो नाश जावं ना. आनी गेल्या त्या वर्सा सुरवेर कोरोना व्हायरस आयिल्ल्या वेळार आस्पत्री सगळे फूल जाल्ले. आनी पयली व्यक्ती गूण जाल्ली जावन आसा अनिता विनोद. तुमी जाणा सांग पुरो गोत ना जाल्यार इंटरनेटार जाय जाल्यार स्वता खंय आसा तिचें नांव म्हणून विनोद, अनिता विनोद. बिहारची ती आस्पत्रे गेली कित्याक तिचो पूत परगांव आयलो, घरा आसलो सेल्फ क्वॉरंटायन. त्या वेळार ती पिडा ती काय आयली आनी ती आस्पत्रे गेली. आनी आस्पत्रेंत आसता आसतना दाक्तरच साक्ष दितात. तिका ते पयस तावन पळयताले, भियेताले पयलें. कोरोना व्हायरस पिडेस म्हळ्यार पयस तावन वखद दिवचें, पयस तावन जेवण दिवचें, पयस रावचें. आनी हिका एकसुरपण बगलें, भिरांत बगली, खावजेणी बगली. पूण ती येसू बगता, जेसूची भक्तीन, जेसूचेर पातयेन विश्वास दवरून जेसू लागीं उलोवन आसली. ती म्हणटा ती जेजू लागींच उलयताली, जेजूच तिचे लागीं उलयतालो, जेजू तिका आरावन धरतली आनी ती जेजूक आरावन धरतली. आनी दाक्तर म्हणटा ती लागभाग 3 हप्ते त्या आस्पत्रेंत आसली. पूण ती गडीस जावना, त्या विशेष पिडेन पडोना. ती थंय 6 लक्षणां आसलीं कोविड-19 पिडेची. पूण खंयच्याच रितीन ती जिवांत आपायाक वळख जावना. बघार तिच्या तोंडार संतोश, उजवाड, परजळ पळयलो, खंयच्याच पिडेस तांतें पळोवना. आनी उपरांत ती बरी जाल्या उपरांत ती साक्ष दिता टीव्हीचेर. तुमी ती साक्ष जाय जाल्यार टीव्हीचेर तुमी पळयत, आतां इंटरनेटार गेल्यार तुमकां आयकूंक मेळटा. ती म्हणटा थंयसर आसतना जेजू म्हज्या सांगाता आसलो. जेजू जावन आसा सोडवणदार, जेजू जावन आसा सर्गा संवसाराचो वैजांचो वैज. तो ताच्या आमोलीक रक्तान आमकां धुवन नितळ करताने. म्हज्या थंय आसलें सगळें बॅक्टेरिया पिडा ताणें आपल्या आमोलीक रक्तान गूण केली.
होय मोगाचेनो सोम्या जेजू थंय देवाची कृपा म्हजे खातीर तुजे खातीर प्रत्यक्ष जाल्या आनी करेजमाचे दीस ही कृपा तुजे थंय म्हजे थंय आमी वाळाशे करचें लेट इट फ्लो इन टू यू वारें खंयसर जाय थंयसर तें वळटा तें वारें संवसाराच्या सुरवेर रुहा हिब्रू भाशेंत रुहा म्हणून ताचो उल्लेख आसा रुहा म्हळ्यार पवित्र आत्म्या रुपार ती सकत व्हाळटा ह्या करेजमाच्या दिसांनी मोगाचेनो त्या सत्तेक आमचे थंय त्या कृपेक आमचे थंय आमी स्वागत करया आध्यात्मीक रितीन आमी वाडवळ जोडया आनी अशें करेजमाचे दीस कृपेचो वेळ खरेपणी आमी बऱ्या तरान आमी वापरया दोळे धांपून आमी मागणें करया सर्गींचे बापा आमी तुका अर्घ आनी होगलाप दिता करेजमाचे दीस कृपेचे विशेष दीस तुवें आमकां फोव केलाय हो कृपेचो काळ प्रार्थीचो वेळ बापा तुका मानवच्या रितीन आमी करसून तूं उलो दिसता आसतना बापा आमचेर दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रम वीक्षण करच्या समेस्त तांचेर आशिर्वाद घाल बापा पिडेस्तांक गूण कर बापा तुजी दैवीक कृपा धाण तांकां गूण कर बापा जे कितें मनशांक धाकट्यारांक असाध्य तुका साध्य बापा तुजें एक उतर धाडून बापा तांकां तूं गूण कर तांकां तूं नासाच्या फोंडांतलें निवार बापा कामनांतल्यान काम फोव कर बापा कामाच्या जाग्यार प्रमोशन आशिल्ल्यान प्रमोशन फोव कर बापा विविध येवजण गेल्या थोड्यांनी घर बांदूंक थोड्यांनी जागो काडूंक त्या जाग्यार हे भांय घडूंक ह्या कॉम्पाउंड वॉल घालूंक कॉम्पाउंड बांदूंक ह्या तांचो जागो विकूंक या नवो जागो घेवंक ह्या तांच्या भुरग्यांक काजर करूंक या तांकांच बरी सैरीक जण घेवन काजर जावंक ह्या काजर जिवितांत भुरग्यांचे देणे जायचे म्हण आशेता तांकां भुरग्यांचे देणे फाव कर बापा भावा बहिणी मध्ये कुटुंबामध्ये सत्सामारामध्ये असले हर एक मनस्ताप वेगळ्या सारची बगणा पयस कर बापा तांच्या मध्ये राजी संधान कर बापा खरेंच म्हज्या दिसांनी पवित्रपणी प्राचित दंडवण उपवास मागणे पवित्र पुस्तकाचें वाचप रजार आनी विशेश जावन कुर्सा वाटेंत भागीदार जावन बापा तुजे हर एक आशिर्वाद आनी बेसांवांत आनी जोडी कर हे आमी मागता सोम्या जेजूच्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो दैवीक तासो ताळो सर्गींचो उमाळो वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो दैवीक तासो ताळो सर्गींचो उमाळो बदल 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 जिणी तुझी बदल 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 जिणी तुझी बदल सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन.